नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कर्नाटक विधानसभा त्रिशंकू वेंचणुकेक कोणाकूच स्पष्ट बहुमत ना. चडशा एक्झिट पोलांचो अदमास. मोजक्यांचे काँग्रेसीक बहुमत. मतदान जाला 72.68%. गोयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपादूस म्हूण सिनाल. साखळे रॅलीन मुख्यमंत्र्याचो भाऊक वेचून हाडचो म्हूण उलो. सिटींग एमपीचो विचार निश्चित. भाऊ मिडिया कडेन उलयलो. महाराष्ट्रान शिंदे भाजपा सरकाराक थाकाय. उद्धवान राजीनामो दिल्ल्यान जीवदान ना. सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट. गैरगजालींक हातभार लावपी राज्यपाल वेंचणूक आयोगाचेर बडी. साखळी फोंड्या नगराध्यक्ष पदाक वेंचणूक 16 मेक. त्याच दिसा सोपूतविधी. पालिका प्रशासन संचालकान केले जाहीर. अर्ज घालूंक निमाणो दीस मंगळार 15 मे. केरी पेडणे दर्यान बुडून रशियाचो 40 वर्सांचो टुरिस्ट सोंपलो. तो रशियाक परत वचपाचो आशिल्लो. तो कसो बुडलो, कारण कितें, तपास चल्ला. रेशनाचो तांदूळ कव्वा बिर्याणी रायस. रेशन शॉपवाल्यांचे सरकाराक फटे. पेड्ड्यार तांदूळ बदलून हाडूंक लेबर ट्रान्सपोर्ट परवडना. ते परस पारव्यांक घालप खंय परवडलो. खबरो विस्तारान. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेक कोणाकूच स्पष्ट बहुमत ना. चडशा एजन्सींचे एक्झिट पोल्स अशेच. एका दोगांचे काँग्रेसीक बहुमत. 72.68% मतदान जाला. 224 आमदारांची विधानसभा. बहुमत ना म्हणटा त्या पोलांत काँग्रेसीक 107 सीट. काँग्रेस जिखता म्हणटा तांचो 122-140 सिटांचो अदमास. 20-25 सिटां काडपी जेडीएस किंग मेकर जावपाची चिन्ना. निकाल शेनवारा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा एक्झिट पोल कितेंय आसूं, सरकार भाजपाचेच. भारतीय जनता पार्टी सरकार करते. एक्झिट पोल मध्ये एकदम कट्टुकट्ट. एक्झिट पोल मध्ये किती असून मॅक्झिमम हायेस्ट जरी भारतीय जनता पार्टी असली आणि सरकारी भारतीय जनता पार्टी. बेळगाव 18 सीट मध्ये काय होईल? 18 सीटाचेर मरे आयचे प्रेडिक्शन आसा 12 ते 13 येता. बुधवारा कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकेक मतदान जाले. एकूण 72.67% मतदान जाला. सांजे मेरेन चडशा सगळ्या एजन्सींनी एक्झिट पोल जाहीर केले. चडश्यो एजन्सी म्हणटा कर्नाटक वेंचणुकेक कोणाकूच स्पष्ट बहुमत ना. सिटांचो अदमास केला तो असो. काँग्रेस 107, बीजेपी 92, जेडीएस 23 आणि हेर 2. काय एक्झिट पोल काँग्रेसीचे सरकार जाता म्हणून सांगतात तांचे गणित अशे. काँग्रेस 120, बीजेपी 80, जेडीएस 24. जेडीएस मात चडशा पोलांनी 20 ते 25 सीटां मदीं आसा. स्पष्ट बहुमत नासतना आंकड्यांचे खतखते जाले जाल्यार किंग मेकर जेडीएसूच. जेडीएस कोणाक चिकट्टले ताचेर सगळ्यांची नदर. निकाल शेनवारा 13 मायाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर गोयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकूच म्हूण शिनाल येवंक लागला. साखळे रॅलींत मुख्यमंत्र्यान भाऊक वेचून हाडूंक जाय म्हूण साखळेकारांक उलो मारला. 2024 खंय मोदीचेच सरकार. सिटींग एमपीचो विचार निश्चित जातलो. 5 खेप बरे मार्जिनान आयला. निर्णय बीजेपीच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचो म्हूण भाऊ रॅलीक वचच्या आदी विमानतळार उलयलो. आम्ही सगळ्यांनी जर एक संद रावले असत जाल्यार आता त्या 2024च्या निवडणुकेक परत एकदा आमकां भारतीय जनता पार्टीक भाऊ हांगासल्यान निवडून हाडपा खातीर आमकां तुमच्या सगळ्यांची ताकद जाय पडटली. तुमकां सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो. दितले काय ना? दितले काय ना? तशें आसात जाल्यार दोनूय हात वयर करात. माननीय मोदीजीचे सरकार 2024 येवंक जाय काय नाका? 2024 भाऊ खासदार करूंक जाय काय नाका? तशें जर आसात जाल्यार माझ्या बरोबर एकदाच दोनूय हात वयर करून दोनूय मुठी घट्ट करून भारत माता की, भारत माता की,
वंदे. आता सगळ्यांत कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट बरो मेळटा आनी त्यामुळे ताका प्रत्येक आपुणूच हें आसचो अशें दिसता आसतलें कदाचित आनी तें साहजिकच आसा कोणाकय दिसप साहजिकच आसा पण ताका कारण आसचो न्ही पूण सिटींग आसा तांचो पयलीं निश्चितपणे विचार जावंक जाय आनी थंय थंय कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली आनी आमच्या पार्टीक तशी ना आमी केन्ना तिकीट मागना पार्टी सांगता तूं राव आनी तेन्ना सगळें चलता आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान गेल्या म्हाकाय खबर ना आरक्षण आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवा तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो ती एजंटी कितें म्हणटात आमी कोण तरी सांगिल्लें आसता ताका हे कोणाकूच अधिकार म्हाका सुद्दां अधिकार ना म्हाका तिकीट दिया म्हणून सांगता पार्लमेंटान वोट ठरयता ते आनी एक 6 म्हयने आनी निश्चितपणे कळटलें लोकांच्या आशिर्वादान जालें सगळे तरेची तयारी आमची आसा गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदां निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयता आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळार निवडून दिता हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रश्नूच येना आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही आमी आतांच सोडपाक तयार आसा ही आमची पद्दत म्हणजे थंय कंपिटिशन ना कांय ना आनी म्हणून ह्यो असल्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो एक इमॅच्युरिटी हें दिसता जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी तांकां कसलोच आधार ना तांकां खंय तरी आपूण सगळें आसो अशें दिसता किंवा ते सगळें कसलें राजकारण आहे आमकां कळना आनी राजकारण ताणें करचें न्ही. महाराष्ट्रान शिंदे भाजपा सरकाराक थाकाय मात जे पद्दतीन सरकार केला ताचे वेल्यान शिंदे राज्यपाल आनी वेंचणूक आयोगाचेर बडी 16 आमदारांचो फुडार सभापतीन थारावपाचो विपाक सभापतीची मान्यताय लागता. पक्षाचे चिन्ह थारतना वेंचणूक आयोगान फक्त आमदारांच्या संख्याबळाचोच विचार करून भागना कोर्टान स्पश्ट केले. मात उद्धव ठाकरेन राजीनामो दिल्ल्यान त्यांच्या सरकाराक जीवदान ना. महाराष्ट्रात शिंदे भाजपा सरकाराक सुप्रीम कोर्टान थाकाय. सरकार घडयतना शिंदे गटान कितल्योश्योच गैरगजाली केल्यो. वेंचणूक आयोगान ताका हातभार लायलो तरी उद्धव ठाकरेच्या सरकाराक जीवदान ना. उद्धव ठाकरेन विस्वासमताक फुडो करिनासतना राजीनामो दिल्ल्यान ताका जीवदान दिवंक शकना म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला. आता घडिल्ल्या गैरगजालीची तड सभापतीक लावची पडटली. 16 आमदारांचो राजकीय फुडार सभापतीन थारावपाचो. नेमिल्ल्या विपाक सभापतीची मान्यताय आसूंक जाय हेवूय सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला. वेंचणूक आयोग आनी राज्यपालाचेरूय सुप्रीम कोर्टाची बडी पडल्या. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या चिन्हाचो वाद सुटावो करनासतना फक्त आमदार संख्येचो विचार करून जायना. पक्ष संघटनेच्यो हेर गजाली तपासूंक जाय अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला. पक्षांतर्गत किजिला ही विधानसभेन विस्वासमतान सुटूंक शकना अशें म्हणून विस्वासमताच्या निर्णयावयल्यान राज्यपालाचेरूय बडी पडल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 वांगडी खंडपीठान अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यसभा खासदार नाबम रेबिया केशीन दिल्लो निवाडो फेरविचाराक मोठ्या खंडपीठाच्या स्वाधीन केला. उद्धव ठाकरे गटान सभापती आनी उपसभापतीच्या अधिकारांविशीं मुद्दो काडिल्लो. सभापतीचेर अविस्वास थाराव आसतना आमदाराच्या अपात्रतेविशीं निर्णय घेवपाच्या उपसभापतीच्या अधिकाराविशीं मुद्द्याचो नाबम रेबिया केशीन विचार जाल्लो ना. ते खातीर तो निवाडो मोठ्या खंडपीठाच्या स्वाधीन करपाचे सुप्रीम कोर्टाच्या 5 वांगडी खंडपीठान थारायला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साखळी फोंड्या नगराध्यक्ष पदा खातीर वेंचणूक 16 मेक त्याच दिसा सोपूतविधी जातलो. पालिका प्रशासन संचालक गुरुदास पिळणकारान जाहीर केला. अर्ज घालूंक निमाणो दीस मंगळार 15 मे. दनपारां 1 मेरेन अर्ज भरपाक मेळटलो. वेंचून आयिल्ल्या नव्या नगरसेवकांक 18 आनी 19 मेक जिपार्डान ट्रेनिंग दवरल्या. आता ते साखळे आनी फोंड्या जे न्यू कावन्सिलर्स आता इलेक्ट जावन येयल्या पळय तेंचे इलेक्शन इलेक्शना पयलीं तेंचे एक ओथ सेरेमनी जातली. ओथ घेतले ते आपल्या ऑफिसाचो आनी मागीर ते दिसा तेंचे चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन हेचे इलेक्शन जातलें आनी मागीर 18 आनी 19 2 दीस तेंकां जिपार्डान जे पळय ट्रेनिंग सेंटर आसा ओल्ड गोवा थंय तेंची 2 दिसांची म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ट्रेनिंग जातली. आसा जिपार्ड आसा पळय आमचे मायकल डिसोजा आमचो ऑफिसर आसा आयएस ऑफिसर तो सगळें तेणी प्लॅनिंग केल्लें आहा सगळें 2 दिसांचें 18 आनी 19 तारखेर 18 आनी 19 2 दीस 18 ते 19 मे.
केरी पेडणे दर्यान बुडून रशियाचो 40 वर्साचो टुरिस्ट सोंपलो. दनपारा सुमार ताची बॉडी मेळ्ळी. डेव्हिड डिझिएव अशें त्या रशियनाचें नांव आसून तो आयज परत रशिया वचपाचो आशिल्लो. तो कसो बुडलो, नेमकें कारण कितें ताचो तपास चालू आसा. बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. रेशनाचो तांदूळ खंय कव्वा बिर्याणी रायस. रेशन शॉपवाल्यांचे संघटनेचो सचिव गांधी हेनरिक्साचे सरकाराक फटे. आमी लोकांक सवाय भितर बिर्याणी रायस दिता म्हूण 2 म्हयन्या फाटीं नागरी पुरवण मंत्री रवी उलयल्लो. मुरगांवां सोसायटींनी भड्डेल्लो इबाडिल्लो तांदूळ मेळिल्ल्यान बोवाळ. पेड्ड्यार तांदूळ बदलून हाडूंक खर्च परवडना. हो तांदूळ पारव्यांक. हॅलो बरें आसा बरें पळय तुमी पळया हे पळय तांदूळ एकदम बरें आसा. बिर्याणी करपाची शीत बिर्याणी ओके बिर्याणी रायस पळय बिर्याणी रायसला बरें सवाय दिता आमी नाग न्ही. 2 महिन्या पयलीं नागरी पुरवण मंत्री रवी नायकान राशनाच्या गुदावांचे इन्स्पेक्शन केल्ले. लोकांक आमी सवाय भितर बिर्याणी रायस दिता म्हूण तो उलोवन गेल्लो. हो बिर्याणी रायस न्ही, कव्वा बिर्याणी रायस म्हूण आतां राशन शॉपवाल्यांनी मंत्र्याक दिला. मुरगांवां राशन शॉपांनी इबाडिल्ले भड्ड्यान किड्डेले तांदूळ पाविल्ल्यान बोवाळ. This rice is actually kawab biryani rice. This is the correct terminology to say what our PDS system of distributing rice is actually in practice. You can see this. This is the state of rice we receive. Look at these lumps. Who will take this kind of rice? पेड्डे राशन बदलून व्हरात म्हूण नागरी पुरवण संचालक सांगता. बरोबर आसा. ट्रान्सपोर्टाचे कामगारांचे पयशांचे कितें काय म्हूण प्रश्न. To replace this stock, I have to transport it back to Kortali, and from Kortali back to here, and I have to pay the labor charges. Who is going to pay this? For the last 3 years, we have still not received our payment of PMGKY food grains we have distributed free of cost. Even this question has been raised in the assembly. आता कुस्को तांदूळ परत व्हरून नवो कोटा हाडून बोल्सांतले पयशे मोडचे परस हो तांदूळ खंय पारव्यांक घालप परवडटा. If you come in the morning, you can see about 150 pigeons here. I better feed them than to suffer transporting to Kortali and retransporting here with labor charges. This is the state of affairs. How many such bags you have found so far? 10 bags I have disposed of for birds. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. मुरगांव सड्यार गार्बेज डंप सायटीर उजो पेटपाचे प्रकार चालूच. कोण उजो घालता काय आपुणूच लागता ते कळना. बोवाळान थंय अजाप उक्ताडार. 2013 फायर एमर्जन्सी खात्यान सडा प्लांटार CCTV आनी फायर हायड्रंट बसूंक लायिल्ले. दसक जाले. नगरपालिका प्रपोजलाचेर बसल्या. नगराध्यक्षाक विचारल्यार तो खंय CSR फंडाक रावला. मुरगांव सड्यार कोयराच्या डंपाक उजो थळाव्यांक नवो न्ही. उजो पेट्टा तो कितले दिसूच चलता. थळाव्यांक दीस पडटे धुराचे. लोक बोवाळ मारतात. नगरपालिका स्पॉटार वता. आमदार वता. फायर ब्रिगेडूय पावता. उजो पालवता तशें सगळें थंडावता. वास्कोचो फायर ऑफिसर दिलीप बिचोलकारा कडेन उलयतना एक गजाल उक्ताडार आयली ती अशी. 2013 तांकां रिकमेंडेशन केल्लें की इन्स्टॉलेशन ऑफ हायड्रन आनी होजरील लावचे म्हणून. तेज्या उपरांत आमकां कॉम्प्लायन्स बीन कांय येवना. कितले नेसेसरी आहे? एक्चुअली इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सेफ प्रिकॉशन. तेंचे कितें आहा पळय तेंचो प्लांट आहा पळय जो पर्यंत तेंच्यांनी इन्स्टॉलेशन एक्चुअली घालूंक जाय. केन्नाय की लावूंक शकता. केन्ना फायर ब्रिगेड आमी येता. वी वील कंटिन्यू आमी स्प्रे करतले.
केन्ना केन्ना आमकां एमर्जन्सी कॉला खातीर लास्ट टायम एक अशें एक कॉल येयल्ले गार्बेजाक उजो लागला म्हणून आनी तेन्ना सेम टायम एक घराक उजो पेटला म्हणून. सो आमकां ऑप्शन घेवचें पडटा फर्स्ट प्रायोरिटी खंय वचपाचें म्हणून. इमिजिएटली आमची घराक उजो लागला पळय थंय गाडी गेली आनी सेकंड टर्नआउट आमी अरेंज केली गार्बेज फायराक म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन की ते प्रिकॉशन घेवचें म्हणून. सुचोवणी 2013 आयिल्ली, ताचेर नगरपालिका बसली. 2013 ते आतां मेरेन कितलेशेच फावटी उजो पेटलो, मात पालिका वग्गी. आतां नगराध्यक्षाक विचारल्यार तो सांगता CSR फंडाक रावला. गोवा शिपयार्डा कडेन खंय वर्सभर जाले प्रस्ताव घाला, ते दितले आनी पालिका बसयतली म्हूण करून रावल्यात. Fire hydrants and everything will come from Goa Shipyard. Goa under CSS madam Goa Shipyard दिलोले हा. आमी ऑलरेडी तेका नोटी तेका प्रपोजल धाडलेलो हा. तो तेन्ना आतां ह्या वर्सा आमकां चडसो मेवतलो कित्याक हे आमी तेका दिल्यार एक जालें आतां सोर्सा एक वर्स जालें. ह्या वर्सा मेवतलो दिसता. फाटल्या जानेरान सड्यार मोठो उजो लागिल्लो, आतांय थंय तेच. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. शेतकारांक शेतकी खात्याचो जाय तसो आदार मेळना म्हूण काणकोणचे शेतकार एकठांय. शेतकी सामान गोंया भायल्यान हाडत जाल्यार सरकार सबसिडी दिना. शेतकार म्हणटा गोंया परस शेजार राज्यांनी सामान सवाय. सबसिडी दिता तिवूय वाडूंक जाय. खोतीगांव प्रोक्युअरमेंट सेंटर घालचे. शेतकी मेळाव्यांनी लाख कड्डचे परस खंय शेतकारांचे इश्यू सोडोवचे. भायल्यान घेवपाक आमकां परमिशन दिवपाचें. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जे डायरेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जी सबसिडी दिता ती स्टँडर्ड कॉस्ट आसा तो पयलीं तो सावधून वाडयलो ना. पयलीं 10,000 मोटर आसता, आतां रेट जाला 20,000. पूण 10,000 जी सबसिडी दिता पळय 90% किंवा 50% ती 10,000 आसा. पण आतां तेजी रेट डबल जाल्या आनी ताका लागून डिपार्टमेंटान स्टँडर्ड कॉस्ट वाडोवन आमकां सबसिडी दिवची. आनी तिसरी गोश्ट म्हळ्यार आमी आतां जितली जी आतां काणकोणा धर खोतीगांवां चड भाजी पिकता, पण आमकां थंय प्रोक्युरमेंट सेंटर ना. म्हळ्यार भाजी विकत जी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा पळय तें गांवडोंगरी आमकां हाडपाक पडटा. जवळ 15 ते 20 किलोमिटर आमकां गांवडोंगरी हाडपाक पडटा. पूण जी गांवडोंगरी आनी खोतीगांव जी भाजी पिकता तेतूंतली 70% खोतीगांव पिकता आनी 30 to 40% गांवडोंगरी पिकता. पण प्रोक्युरमेंट सेंटर गांवडोंगरी आहा. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडेन आमची रिक्वेस्ट की आमकां प्रोक्युरमेंट सेंटर करचें. थंय रूम बी सगळें रेडी आसा. पळोवन गेला त्या म्हणून कांय जालें ना. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान एक मनीस येवन आमकां थंय एक रूम जाय म्हूण पळोवन गेला. ताणें तो रेडी करून दवरल्या. 5-6 म्हयने जाले. सगळें नळी घालून दवरला, पेंटींग बी सगळें करून दवरला. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुबशे तालुकांनी मेळावो घेता, तें बरी गजाल आसा. पण आज अशी परिस्थिती जाल्या काय चडांत चड शेतकऱ्यांक जी बरी म्हायती आहा पळय सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान अशी मेळावा घेवचे की तातूंत शेतकऱ्याचे कितें अडचणी आसा शेती करता तेन्ना त्याची साठी मेळावे घेतल्यार आमकां चड फायदो जातलो. कित्याक बाकीच्यो ज्यो गोश्टी जे स्टॉल लागीं उरता बाकी कितें लागता ते जवळ 80% शेतकऱ्यांक सगळ्यांक खबर आसा. एक दिसा ते 2-2, 3-3 लाख मेळाव्याचे खर्च करता. तेच पयशे शेतकऱ्यांक एकठांय हाडून डायरेक्टरान येवन किंवा ऑफिसरान येवन बाबा तुमची शेती करता तेन्ना किंवा डेरी करता तेन्ना तुमचो किती अडचणी येता त्यो जाणून घेवन जर फुडें प्रोसेस केला त्याक खरो अर्थ येतलो की ते कृषी मेळावा. नाल्यार ताका कांय अर्थ ना. आयले बटाटे खाले गेले कांय अर्थ ना ताका. खेळगड्यांनी अपेसाक भिवन फाटीं सरूंक जायना. अपेस मेळ्या बगर यश म्हणल्यार कितें तें कळना म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. SAG वतीन फोंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान 8वो राज्य आदिवासी खेळा महोत्सव जालो. खेळगड्यांनी शिस्त बाळगुची, आपले पालकांचें नांव वयर कशें काडटले हाचो विचार करचो म्हूण थळावो आमदार मंत्री रवी नायकाचो उलो. बरेचशे जण खेळाडू जे आसात पयलीं ते खेळाडू आपले पराजय पळोवन मैदान सोडटा. पूण मैदान सोडपाक जायना आनी मैदान जर न सोडलें जाल्यार म्हाका दिसता तुमचें यश हे ताजेरूच अवलंबून आसा, तुमच्या धैर्याचेर अवलंबून आसा. कारण जगान भितर असो खंयचो एक मनीसता किंवा खेळगडो ना ज्या खेळगड्याक पयले प्राथमीक फेरीचेर अपयश ताणें स्विकारलेलें आसा, ताणें टेस्ट केल्ले आसा, ताणें ताकलेले आसता. आनी ज्या वेळाचेर अपयश हेजी टेस्ट हेजी गोडी जो परत आमकां कळना ते वेळी यशाची किनार किंवा यशाची किनार आमी गाठपाक शकपाना. तुम्ही सगळी स्पोर्ट्सान म्हाका खात्री आसा ही संदी आमकां मेळूंक नाशिल्ली आनी ही संदी आज मेळ्ळ्या. आमच्या आज्या पणज्या मेळून आमकांय तितली मेळून आपण आमी आशिल्ले. हांव नॅशनल प्लेयर पूण एक जिद्द हांव म्हागेलें आशिल्ली की
सामको एक हेणे डिसिप्लीन शिस्त एक भुरग्यांनी बाळगूंक जाय आनी प्रत्येकान भुरग्यांनी आपूण फुडें कशें वतले आपले घराचे कुटुंबाचें नांव कशें करतले हें म्हत्वाचें आसा. दोहा कतारान फुडल्या वर्सा जावपी एशिया कपांत भारताचो आस्पाव ग्रुप बीन जाला. ह्या ग्रुपान बाकीच्यो तिनूय टिमी सामक्योच खडेगाठ आसात. ऑस्ट्रेलिया, उझबेकिस्तान आनी सिरियाचो ह्या ग्रुपान आस्पाव आसा. भारत 5वे फावट हे सर्तींत वांटो घेता. तशेंच फाटोफाट दुसरे फावट भारत एशिया कप खेळटलो. एशिया कप फुडल्या वर्सा 12 जानेर ते 10 फेब्रुवार मेरेन जातलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.